एका वाटेन भाजपाच्या मुख्यालयात जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवारांची वळेरी भाजपाचो अध्यक्ष तानावडे करतालो, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे उमेदवारांक घेवन तांचो उमेदवारी अर्ज भरतालो। भाजपान पयल्या वळेरीन जाहीर केल्ल्या नगरगांव, केरी आनी होणा मतदारसंघाच्या उमेदवारा बरोबर राणेन वचून 3 जाणांचे अर्ज सत्तरीच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयान वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन दिल्यात। ताचे बरोबर व्हडा प्रमाणात सत्तरीतले कार्यकर्ते हजर आसले। राजश्री काळे नगरगांव मतदारसंघा खातीर, जाल्यार देवयानी गांवसान केरी मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज भरला आनी सगुण वाडकारान होणा मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज भरला। वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सत्तरीतल्या 3 मतदारसंघातल्या उमेदवारांचे अर्ज भरून भाजपान जाहीर केल्ल्या वळेरीन सगळ्यांत पयलो अर्ज भरपाचो मान मेळयला। आमचे तिन्ही कॅन्डिडेट राजश्री काळे, सगुण वाडकर आणि देवयानी गावस आणि मेन म्हणजे आमचे सगळे कार्यकर्ते, सगळ्यांचे सहमतीन पार्टीन जे निर्णय घेतला ते आमकां एकदम बरें दिसलें की योग्य तरेचे पार्टीन निर्णय घेतले। आमी सगळे लोक एकत्र रावन आमचे 4 सीट जे आमच्या मतदारसंघात लागतात, एक म्हणजे केरी जिल्हा पंचायतची सीट, नगरगांव पंचायतची सीट, होंडा पंचायतची सीट आणि उसगांव। म्हाका दिसता लोक आमचे बरोबर आहा आनी आमी सदां सांगलेले आसा की आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे आमी जी अपेक्षा ते पूर्ण करतले आनी हे 4 कॅन्डिडेट भोवमतांनी निवडून हाडपाचें काम आमी आयजच्यान चालू करता।